म्हापशेच्या नुस्तें मार्केटांतल्या नुस्तेकारां आनी आरटीआय कर्मचाऱ्यांमदीं वाद जाल्लो। दोनूय गटांनी परस्पर कागाळ पुलिशेन नोंद केल्ली, मात म्हापशे पुलिशेन चॅप्टर केस दाखल केल्ल्यान दोनूय गटांक आतां बार्देस उपजिल्लोधिकाऱ्यांनी समन्स धाडला। ह्या प्रकरणात 10 तारखेक तांकां सुनावणे खातीर आपयलां। देखून ह्याच फाटभुंयेर म्हापशेचें नुस्तें मार्केट 10 तारखेक बंद आसतलें। टोटली आतां शेटयान आमचेर कंप्लेन घेतला। आमी पुलिशेक पयले कंप्लेन दिली, आमच्या पुलिशेन कांय कंप्लेनाचें एक्शन घेवंक ना। आमच्या फाटल्यान शेटयान कंप्लेन आमचेर दिला, चॅप्टर केस केल्या। तेन्ना आमकां तेणी आतां हितूर कलेक्टरान वचोंक जाय 10 तारखेक बुधवार आसा। तेन्ना ही पळय ही आरोणकारां यांचे 5-5 हजार तेणी घेतल्या आनी आधार कार्डा घेतल्या आनी फोटो घातल्या। ती सांगता हांवें सांगलें तांकां तुमी आधार कार्डा घेतल्या 5-5 हजार घेतल्या म्हणून कित्याक तुमचे कडेन हें आहा, प्रूफ आहा? आमी दिल्या म्हणटा ती। तांकां वचोनी आनी पुलिशेन कंप्लेन करूंक। तो शेटयो म्हणटा बाजारांचें सगळें कलेक्शन हांव करता बाजारांचें कलेक्शन करता म्युन्सिपाल्टीचें। 50 हजार घेता आमचे कोथऱ्याचे 5 रुपया आनी 40 आनी 5 हजार 40 आनी 5 रुपया हेजे सोप्याचे। तेन्ना पळय हो सोपो म्युन्सिपाल्टीचो। तेन्ना तेणी आतां आमचेर 5 जाणांचेर म्युन्सिपाल्टीची तेणी आतां आमचेर 5 जाणांचेर कंप्लेन घातला। ताका आमी शेटयाक कितें करपाचो? आमी कोणाचें चोरला तेणी तरी चोरल्या पळय, चोरल्या मुगो 5-5 हजार ऑर्डर 5-5 हजार आयल्या मुगो तुमचे आवाज ना तुमकां 5-5 हजारांचे आयल्या। म्हापशे नुस्तें मार्केटांत बसपी 5 महाराष्ट्रांतल्या बायलांचीच फसवणूक केल्ल्याची कागाळ दाखल केल्या आणि महाराष्ट्राची आशिल्ल्या कारणान आमचे कडल्यान 5,000 रुपया तशेंच आमची आधार कार्डां मागून आमची फसवणूक केल्या असो दावो महाराष्ट्रांतल्या बायलां नुस्तेकारांनी केला। आम्ही 5 जाणां महाराष्ट्रासून येतात। आमकां कितें खबर ना। आमी म्युन्सिपाल्टीसून शेटी आणले म्हणून सांगला। आमकां कितें सांगला तेणी तुम्ही आमकां आधार कार्ड आनी फोटो दिया ना तर तुमकां आमी बसांक घेवचो ना। 2-3 येयलो म्हणून आमी बियान ताका दिलो आधार कार्ड आनी फोटो। आमकां कितें खबर ना। आमी म्हणटा तो म्युन्सिपाल्टीचो मनीस, आमी हिच्या सपोर्टाक आसो। आमकां कांयच खबर ना। तेणी आमच्या कडेन फसोवन व्हेले आधार कार्ड आनी फोटो। तुम्ही खंयसून येतात? आमी आरोंदा महाराष्ट्र। आरोंदाच्यान केन्नाच्यान येता तुमी? झाली 2-3 वर्ष जाली। 2-3 वर्सां जाली। मग तुमकां खबर ना 2-3 वर्सां बाबा म्युन्सिपाल्टीचो मनीस कोण आनी हो कोण? येतात न्हू। आता आमकां कितें खबर? तो 3-4 फावटी येयलो, सगळ्यांनी दिली आधार कार्ड। कोण येयलो तो? कोण येयलो? शेटी म्हणून आमच्या कडेन 2-3 फावटी येयलो तो। आमकां सांगल्यान आधार कार्ड आनी फोटो दी तरच तुमकां बसपाक दितले, नाल्यार बसपाक दिवचो ना म्हणून आमी बियान दिले। तुमकां सांगला तो कोण म्हणून? म्युन्सिपाल्टीचो मनीस म्हणून सांगला। आनी कितें सांग? म्युन्सिपाल्टीचो मनीस म्हणून सांगला तेणें। स्नेहा सोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।